की चांगले 100% चांगले हो. समाजाच्या मंगळवार चालू झालं. सपोज आता मंगळवार डाटा पिकली दिली हॉटमेक्स सर पहिलं तर आमची गावाची कोणाची कंप्लेंट त्यांना हॉटमेक्स कंप्लेंट झाले. कितले बघा इल्ल्याचे खाली कितले कितले उडवले आणि आता पहिले कसे उडलेले पै तुझे काम कर मरे, तू बाकी करू नका. तुझे किती उडले ते कंप्लीट कर. इल्ल्याचे काम करायला ऐकायला आज काल म्हटलं ते का कोपरात कोपरात मार आधी चर्चीकडे असा वो एक खूप तेंपाचो रोड आसलो. जवळ 3 वर्सां आली ताका वर्क ऑर्डर बी दिल्ली. पण तिळारीच्या कामाक लागून गेली 3 वर्सां काम चल्लें. मदीं 2 वर्सां खूब पावस येयलो आनी आतां तें काम आमचें फायनल स्टेजीचेर येयल्लें आसा. आनी सोमार नाल्यार मंगळार आमी फूल ग्राउंड करून मागीर तो हॉटमिक्स करता. पूण आतां सामकें लागीं पावल्लें आसा काम. आनी हांव सगळ्यांक क्षमा मागता सगळ्यांची की ह्या रोडाक लागून आमकां खूब गाळयो खावच्यो पडल्यो, सरकाराकूय गाळयो खावच्यो पडल्यो. अनेक लोकांक त्रास जाले ह्या रोडा वयल्यान आनी हेजे बद्दल हांव मनस्ती दिलगीर आसा, दिलगिरी व्यक्त करता. आनी हो रस्तो फुडल्या विकान सुरू जातलो अशें हांव ह्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान दिता. आमचे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर, असिस्टंट इंजिनियर, सिनियर इंजिनियर, WRTचे ज्युनियर इंजिनियर, असिस्टंट इंजिनियर सगळे येयल्ले आसा. सगळ्यांनी आतां सर्वे केल्ली आसा आनी आमी सोमार ते मंगळार फुडल्या विकान तेंचे मानाय येवपाचे उरल्या त्या कॉन्ट्रॅक्टराचे. ते मानाय सोमारा येता. जशे सोमारा येयले की फुडल्या विकान आमी ते सुरू करता आनी जाता तितके बेगीन आमी ते मार्गाक लायता. आनी हें काम अत्यंत बरें. तो बाब थॉमस म्हणटा तो एक बरो कॉन्ट्रॅक्टर आसा. फाटीं सडयांचोय रोड तेणीच केला आनी आतां होय रोड ताकाच आमी सरकारान दिल्लो आसा तेजें काम पळोवन. आनी हांव अपेक्षा करता की तेणी एक बऱ्या तरेचें हांगासर इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवचें, बरे रोड दिवचे. खूब तेंप शिवोलचे जनतेन त्रास सहन केल्ले आसा. आनी त्याच बरोबर भायले बिले सगळे मानरे, हरमल त्या सायडीचे लोक सगळे ह्या वाटेंतल्यानूच येता. तांकांय बी खूब त्रास सहन करचे पडला. पूण येता त्या विकान हे तेंचे त्रास कमी जातले आनी एक बऱ्या तरेचो रस्तो हांगासर पळोवंक मेळटलो. हे जे रस्त्याची पुराय जातली सगळे शिवोले मतदारसंघाचे फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीचे रस्ते कंप्लीट जातले. कॉन्स्टिट्युएन्सीचे रस्ते हॉटमिक्स जातले. मदीं अंजुना जे पळय रोड परत फोडलेले हॉटमिक्स जाल्ले अंडरग्रावंड केबलिंगाक लागून तेवूय आमी वर्क ऑर्डर घेतलेली आसा. आनी तेय बी अशेंच फास्ट आमी डिसेंबर पर्यंत सगळे रस्ते फूल काम करून लोकांच्या पांयार घालतले. पहिली खंयचो रस्त्याची सुरवात जातली? आतां पयली हो प्रायोरिटी म्हणटा ती मान्नेच्या रोडाची आसा आनी तो सोनारखेडीचो रोड. हे दोनूय रोड आमी एकाच दिसा उद्घाटन करतले आनी बेगीनूच ते एका विका भितर आमी सोंपयतले. फुलग्राव, हॉटमिक्स सगळे सोंपयतले.